Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Pururem. Book your seat today. Limited seats available. फाटल्या कांय दिसां सावन दिवचलच्या वाळशी वाठारांत मानग्यांचो वावर वाडिल्ल्यान थळाव्यांक हुस्को. लोकांनी केल्ल्या मागणे उपरांत राना खात्यान आतां मेरेन 2 मानग्यांक सांपळो लावन धरल्यात. उरिल्ल्यांकूय बेगीन धरचे म्हण थळावे मागतात. आमच्या वाळशेन जे तळे आसा ते आतां मानगी फाटल्या 2 वर्सांच्यान आसात तेंची आतां संख्या वाडलेली आसा. सामको आमकां भंय जाल्लो आहा. भुरगीं आमची बारीक एवढेन शाळेन वता, स्कुलान वयता, परत हांगा खेळटा भुरगे. तेंचो खेळ बी सद्या बंद जाल्लो आसा. कारण ही दंपारचे वत पडटात जाल्यार ती रस्त्यार वयर येवन बसता, तेवटेन त्या भाटान बसता. कुत्रे थोडे कमी जाल्ले आसा. ताका लागून आमची विनंती आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन, ही जाता की माणगी आसा तांकां पिंजरो लावचो आनी एक ते व्हरचे. तळे आनी रस्तो आनी देवूळ एकीच कडेन आसा आमचें. असो स्पॉट आसा की जेणे करून केन्ना कोणाचेर हल्लो करूं शकता. हेजें कारण आयज आमी पिंजरो हेजे फॉरेस्टरान देगेक लायिल्लो, पण देगेकूच येवन ती मानगी भितर पिंजऱ्यान पडटात. आनी बारीक जी भुरगीं आसा तांकांय भंय जाला. आतां ती हे पयलीं कुत्रे सुद्दां तेंच्यांनी व्हेल्ले आसात, म्हण तांकां एक मांसाची चटक लागलेली आसा. पूण जेणे करून तो एकदम भंय जाल्लो आसा आनी प्रत्येक पेरंट्साक आतां आपल्या भुरग्याचो जास्त भंय जाल्लो आसा हांगा. म्हाका दिसता 2 ल्हान आनी एक मोठें अशें म्हणून आनीक 3 टोटल आसा अशें दिसता. कळना एक येयले 2 येयले अशें हें जाता. पूण हांगा दिसता हे धाकटे भुरगे आहा ते केन्ना केन्ना ही कोण नासतना हांगा येता आनी कुल्ले बिल्ले धरूंक. ते उदक सगळें आमी हांगा कुळागराक आयदनां कपडे अशें सगळें करून सगळे लोक वापरता. आनी ती व्हरपाक आमी हांगा मुसार बी येता. थंय हे येताले कितें म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धरला म्हणून मला तेंच्या मना पासून हांव धन्यवाद म्हणटा की रोखडेच तेंच्यांनी हें केलें. सांगल्या उपरांत रोखडोच पिंजरो लायलो, फाटोफाट 2 धरली आनी आतां परत ते पिंजरो लायतले आनी 3रे 4थे 5वे मेळटा जाल्यार पळयतले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.